18 जून तांत्रिक समिती अध्यक्ष जावन आसा. म्हजो खजिनदार भाव विनायक भाव मोडेकार, म्हजो ट्रेजरर कांय कामान बिजी आसल्या कारण आयलो ना, नवनाथ खांडेपारकर. खूब खूश भोगता आमी 1979 म्हणजे 1900वेलो आमचो 18 जून जो आसा रेव्होल्युशनरी डे हो क्रांती सेलिब्रेट करता. अशें भोगता एक महान नेतो आमचो मदलो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ग्रेट स्वातंत्र्य सेनानी. त्या मनशान गोंयांत येवन पयली कीट पडिल्ली तो आमचो सुशेग घेवपाक म्हणजे विश्रांती घेवपाक बाब जुलियो मेनेझीस हांगेर आयिल्लो आनी तेणें गोंयांत पळयलें की पुर्तुगीज जुलमी राजवट हांगा चालू आसा. हांगा भाशण करपाक बंदी आशिल्ली, जमाबंदी आशिल्ली. हे सगळे मोडीत काडपा लागून कांय लोक ताका अप्रोच जाले आनी तो डॅरिंग मनीस जे कीर्ती ल्हान कीर्ती मुर्ती छोटी पण कीर्ती मोठी ह्या मनशान फुडाकार घेतलो, लोकांक जमयले. तुमी जाणा त्या वेळार मिडिया बी कांय नाशिल्ली. हे 1946 खबर तुमकां सांगता ही हांगा जो लोह्यामधून पळयता ही धाकटी दोंगुल्ली आशिल्ली. तो आयलंड धाकटो जो दोंगर म्हणटा तसो आशिल्लो. मुन्ना बाब केन्ना सांगताले फिडाफाट आमचे त्या वेळाचेर हे इलेश आशिल्ले. हे हेजेर लोकांक जमले, हजारांनी लोक जमलो. ते म्हणटात त्या वेळार कांयनी म्हण 5000 लोक गोंयचो जमलो ह्या नेत्याक मेळपाक लागून, पळोवपाक लागून, ताची भाशण आयकपाक लागून. पण इतली बंदोबस्त पुलीस आशिल्लो आनी पुलिशेक जेन्ना बातमी कळ्ळी बाबा हांगा कोणी तरी मडगांव जमता, ह्या लोह्या महिन्यांत तेन्ना लोह्या महिन्यात नांव नाशिल्लें, ते हांगा जमतलो आनी हे लोकांक एकवट करतात आनी पुर्तुगीज राजवट्याक झगडपाक लायलो. ही जुलमी राजवट आशिल्ली, हाका झगडपाक लागून इतलो बंदोबस्त आशिल्लो आनी हजारां लोक जमले. पावस पडटालो त्या वेळार नेतान जो घोड्या गाडीन आयलो त्या वेळार आमचो बाब बोरकार फ्रिडम फायटर 100वी शताब्दी चालू आसा. पयला म्हणजे लक्ष्मीनाथ कृष्णा बोरकार हो ताका घेवन आयलो. दोगां जुलियो मेनेझीस आनी फ्रिडम फायटर जुलियो मेनेझीस आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोगी हांगा आयले आनी त्या वेळार पुर्तुगीज ताका आडयले आनी पिच करून ठार करून तेणें लोकांक संबोधन केलें आनी लोकांक सांगलें जय हिंद घोशणा केली आनी तो नारा उद्देशी हे लोक सगळे जमले आनी ताका अरेस्ट करून घेवन गेले. अशे महान नेत्याक श्रद्धांजली ओंपपाक आमी जमला आनी दर वर्सा आमी प्रोग्राम नेटान करता. पयलीं 17 गव्हर्मेंट सरकारी प्रोग्राम आसतलो. ह्या फावटी आमचो मिनिस्टर बंद आसल्या कारणान म्हाका होळयेचे पात्रांव बाब रवी नायक एग्रीकल्चर मिनिस्टर ह्या फावटी पयले फावटी मैदानांत आमकां खुशी आसा. तो मनीस हांगा येवंक जाय कित्याक सदां काळ तो लोकां मदीं आसता आनी आमकां लोह्यामध्ये आयिल्लो जाय आशिल्लो. दुसरे बाकीचे गेस्ट आसतले आनी सकाळ सतरा प्रोग्राम आसतलो. आमचे फ्रिडम आमचे मदीं आसा बाब वसंत बाब नायक, ते आमचे स्टेजीर बसतले. बाब विष्णू आंगले आसा, बाब अमन कवताक, हे तिनूच आमचे मदीं जिवन कशें आसा आनी पणजेचे लोक आसा. हे सगळे लोक आसतना काही फ्रिडम फायटर आतां पावना, हांवें बंद आसल्या कारणान आयज सुद्दां पावना. ते आमी तांकां शिरना जेणी 85-90 वर्सां कंप्लीट केल्ले आसा अशे मनीस आमचे मदीं आमी सदां तांकां याद करता. हांव याद करतना आमचे मदीं आसा तांकां याद करता आनी जे आमचे ना तांकां याद जाला तांकां याद करता. आमी सतत नमस्कार करता तांकां तांच्या कुटुंबाक. त्या म्हजो बापूय सगळें सांगतालो बाबा त्या वेळ अशी जुलमी राजवट आशिल्ली पळय असो मार पडटालो आमकांच न्ही, आमकां जर हॅरेसमेंट व्हेले नंतर सुद्दां कुटुंबाक सुद्दां हॅरेसमेंट इतलो जातालो. हिसपाबार घरांत रावपाक नाका जातालें, जेवण खाण सोडून हिसपा परत बी नाशिल्लें. आमचे मदीं आमचे प्रेसवालो ताजो बापूय फ्रिडम फायटर जावन आसा, विनायक बाबाय फ्रिडम. आमी हे सगळे भुरगे जमून प्रोग्राम गोंयभर व्हरता. एक लोह्याची कीर्ती आनी स्वातंत्र्य सैनिकान जे त्याग केले लोकां मदीं वचनी, लोकां मदीं येवंक जाय, भुरग्यां मदीं येवंक जाय. ताका लागून दर वर्सा वेगवेगळे प्रोग्राम जवळ 60 भुरग्यांनी पार्टिसिपेट केले. हो प्रोग्राम जाल्लो आसा. तांकां प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आमी हांगा करतले. 3 कॅटेगरी 8वी 9वी 10वी क्लास प्रत्येक कॅटेगरी 5-5 प्रायजां दिता आमी. समांतर बरी प्रायजां आसता हे करतात. तेजे बाद इवनिंग आमचो पॅट्रियोटीक सॉंग देशभक्तीपर गीत स्पर्धा आसता दर वर्साची. तांकां आमी कॅश प्रायज 3000, फर्स्ट प्रायज एलोमी ट्रॉफी 2500, सेकंड प्रायज एलोमी ट्रॉफी, थर्ड प्रायज आसा 2000 एलोमी ट्रॉफी आनी कन्सोलेचे प्रायज आसता तांकांय ट्रॉफी आसता. हे सगळे सरावंडींग स्कुलां मडगांव सरावंडींग सगळे स्कुलां आमी स्पेशली इन्वायट करता. ती भुरगीं येता. त्या भायर चित्रकला स्पर्धा आमी घेता. ते मग 400-500 भुरगीं पार्टिसिपेट जाता. 3 कॅटेगरी आसा तांकां आमी वेगवेगळे प्रायज दिता आनी हे ओपन जो आसा आमी स्कुलां इन्विटेशन धाडटा. पूण कोणाक दिसता भुरग्यांक पार्टिसिपेट जावं कांय प्रॉब्लम ना. 3 वरांचे प्रोग्राम स्टार्ट जाता. 3 हांगा रिपोर्ट करता. ही जाली आमची स्पर्धा. सानवळा आमकां चीफ गेस्ट म्हणून आमकां लाभले आपली गोंय राज्याचे जीपीचे प्रदेश अध्यक्ष बाब आनी माजी आमदार फातोडेचे बाब दामोजी नायक. दुसरे आमचे सदाचे मडगांवचे आमदार स्पेशल इन्वायटेड जो आसा बाब दिगंबर एक्स सीएम आनी मडगांवचे लाडके आमदार बाब दिगंबर कामत. आमचे चेअरपर्सन स्पेशल इन्वायटेड म्हणून चेअरपर्सन बाब दामू शिरोडकर आसा. त्याचबरोबर नितीन बोरकार ताका स्पेशल इन्वायटेड आपयल्लो आसा तो आसतलो. आनी
बाकीचे कावन्सिलर बी आता आमी हे स्पेशली इन्वायटेड केल्ले आसा तातूंत आमी 3 सत्कार मूर्ती दवरल्या दर वर्सा आमी सत्कार करतना खूब खुशी भोगता आमी ह्या फावटी सत्कार मूर्ती मदीं बाब रिपोर्टर मंगेश बाब बोरकार हांचें नांव आमी केल्लें आसा तांकां आमी सत्कार करतले त्या भायर आमचो फॉरेस्टाचो एम्प्लॉई बाब जुलियो फर्नांडीस ताणें हजारांनी सर्व दिल्ल्या दिवाणी दिल्ल्या आनी केन्ना फोन मार अवेलेबल आसा आनी केन्ना बेजार ना हांवें 2-4 फावटी रातू 2-3 फोन मारला हांव येता असो मनशी ताका आमी ऑनर करतात जुलियो फर्नांडीस जे नाकेबाज रावतात तिसरो मनीस आसा आमी श्याम कुमार जामोनी आयज मडगांव पळयला अडचण ना आमचे कडेन बरी सॉलीड पार्टी आशिल्ली ती बंद जाली बाकी अडचण ना पण ह्या मनशान स्वता पयशान अडचण उबी केल्ली आसा आनी स्वता फुलो प्रत्येक मरण जाला केला तें मरण पावपाचें त्या स्मशान भुमीक पावपाचें काम अमनीस करता केन्ना बेजार ना एक दिसा 3-4 आसूं 2-3 आसूं त्या आसूं तो पायता फुलो कोणा पयशे घेना सो असले मनशान आमकां दिसले कमिटी बाय हे मनशां आमी सेलिब्रेट करया. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.